नमस्कार. आम्ही असा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आणि हांगासर आमी जाणा की गोवन सेक्शन्स स्पेशल आसा जो गोवन फिल्मा खातीर डेडिकेटेड आसा. त्या भितरले काळखी वाट ह्या पिक्चराची आयज आमच्या वांगडा मानेस्त आसा. काळखी वाट ज्या पिक्चराची पटकथा कथा आणि संवाद जिणे बरयला ती ज्योती मॅडम कुंकळकार आमच्या वांगडा आसा. मॅम तुमकां आमच्या कार्यावळी हांच्या येवकार. नमस्कार. तुम्ही काळखी वाट हो पिक्चर तुम्ही प्रोड्यूस केला, सो विशय कसो आसलो, तुम्ही कित्याक दिसले की आपूण पयशे हितून इन्वेस्ट करपाचे कशें? हांवें हाज्या पयलीं सगळे फिल्मां जी केल्या न्ही ते सामाजीक विशय घेवन. तसो काळकी वाटी ताका अपवाद ना. काळकी वाट्या वेल्यान तुमकां नांव खबर आसता की काळकी वाट्या वेल्यान वचप ना, म्हणजे ड्रग्स ह्या विशयाचेर हो हांवें फिल्म केल्ली आसा. कारण आमचो भारत देश आसा तो यूथ पिढीचो. आज कितली टक्के सगळ्यान चड जर आसत जाल्यार ती यूथ पिढी आसा. पूण ड्रग्स हो असो एक व्यसन आसा की आयच्या तरणाट्यांक सामको असो विळखो घाला. तातूंतल्यान भायर सरपाक म्हणजे जिवन इतलें सुंदर आसा आनी एका व्यसनादीन उध्वस्त जावप आख्खें कुटूंब जाता. म्हणून ही कथा एका कुटुंबाच्या भोंवती गुंथून हें फिल्म आमी तयार केलां. मॅम हो विशय जेन्ना आसता संवेदनशील विशय कसो हो, सो हाताळटाना ताका मातसो वेवस्थीत हाताळचो पडटा. तो कशा प्रकारे तुमी हाताळ्ळा? सामको तूं म्हणटा तें कित्याक जाणा आतां गोंयांत इतलीं हॉटेलां आसा, इतले हें आसा व्हडलीं व्हडलीं जी हें चलता किंवां चलता तें सोडूच किंवां हें पूण कोण दिवपाक तयार ना. ड्रग्साचेर पिक्चर म्हज्या हॉटेलान नाका म्हजें. पूण तो एक सामाजीक विशय आसा हें खूब हाज्या खातीर म्हाका खूब त्रास जाले आनी सगळे मेन्यू म्हाका स्वता तयार करचो पडटा. क्लब किंवां हें कित्याक ताका तेंय कळपाक जाय. व्हडलीं व्हडलीं बरे बरे मनशान म्हाका सांगलें ना ना आमच्या हॉटेलान नाका गो ते ड्रग्स हांगा ना ना खरें. पूण ते लोकां मेरेन आसा न्ही, खंय तरी आसा. गोंयान आमी ना म्हणूं शकना किंवां राज्यान ना म्हणूं शकना, देशान ना म्हणूं शकना. आसा तर खरें आज ल्हान ल्हान भुरगीं हातून वता. सो तें म्हाका लोकेशन मेळपाक खूब त्रास जाले. पूण खूब खूब जाणांनी म्हाका सहकार्य केलें तातून. बरे बरे बिझनेसमॅनांनी ओके चल तूं ना जाल्यार तुका आपूण हॉल दिता थंय तूं सगळें हें कर. तशें करून हांवें फिल्म केलें. ओके मॅम, तुमचो 27 तारखेक पिक्चर स्क्रिनींग जावपाचें आसा. सो गोंयकार कालच्यान हांव गोंयकारांचे इंटरव्यू करता. सो गोंयकार म्हाका दिसना की खंय तरी कलेच्या बाबतींत खंय फाटीं आहा, बट तांकां खंय तरी पूश जाय. गोंयकारांची फिल्मां जेन्ना इफीक लागता तेन्ना तुमकां दिसता की गोंयकार आयज सपोर्ट करता त्या फिल्माक? गोंयकाराक खरो टॅलंट आसा. एक म्हणजे हांगा गोंयान लोकेशन इतलें बरें आसा, गोंयान लेखक बरे आसा, गोंयान कलाकार बरे आसा. सामकें तुमी पळयलें काल तुमी फिल्मां पळयल्लीं आसा खारवट किंवां हें. हातूंत इतलो टॅलंट मनशाचो दिश्टी पडटा. गोंयचे प्रश्न ते मांडटात आनी खरें आसा. पूण तातूंत जाता कितें जाणा, आतां हांवें इतले फिल्मां केलीं तातूंत सगळे गोंयकारच पळोवंक येतले अशांतलोय हो भाग न्ही. आनी हांवें फिल्म हें अशें करूं ना कारण हांवें सगळे जे डॉक्युमेंट्रीज हांवें केल्या रबीन केळेकार, मुनराज सरदेसाय, चंद्रकांत केणी, भाई म्हाजो किंवां गोंय स्वातंत्र्याचें होमखण हें म्हणजे पोरवी फीन आशिल्लें स्वातंत्र्य सैनिकाचेर केल्लें. तें लोक पळोवपाक तरी आयले ना. जाल्यार हांव शाळेंनी वतां, हांव कॉलेजींनी वचून तें फिल्म दाखयतां. हांवें गोंय स्वातंत्र्याचें होमखण हें 10,000 भुरग्यांक दाखयलें. प्रत्येक कॉलेजींनी वचून त्या प्रिंसिपलाक मेळून तांचो टायम घेवन. सो भुरगीं जर म्हज्या मनान येना जाल्यार हांव त्या भुरग्यां मनान वतलें. आनी काळखी वाट आज प्रोड्यूस जाल्या उपरांत हांव तेंच काम करतलें की भुरग्यांक हें फिल्मां पळोवंदी आनी तातूंतल्यान ताका कितें तरी बोध घेवूं दी. इतलेंच खातीर. मॅम, तुम्ही सुरवेकूच म्हटलें की काळखी वाट हो एक सामाजीक विशयाचेर पिक्चर आसा. ह्या फुडें सुद्दां तुमी सामाजीक विशयाचेर उबी रावतली आनी ह्या फुडें तुमचो प्लॅन कितें आसा? खरें म्हळ्यार म्हजें पयलें म्हणजे फिल्म आशिल्लें मुक्ता तें अशें कुमारिकेचेर आशिल्लें. मागीर सांगाती आशिल्लें तें पुनर्विवाहाचेर. आज समाजान कितें जाता, एका बायलेचो घोव गेलो ताका सहानुभुती दिता. पूण ती परतून लग्नाक उबी रावली जाल्यार समाज तिका वायट नदरेन. तिणें खूब काबार कश्ट करून जगूंक जाय असो एक समाजाचो एक हें आसता. तो सांगाती फिल्म म्हजें गाजलें. मागीर हांवें मरे पर्यंत फाशी, कॅपिटल पनिशमेंट. मागीर दौलत तुमी पळयलो आसतलो, तो खूब बरो चल्लो. तो अंधश्रद्धेचेर आशिल्लो, दिश्टेचेर आशिल्लो. आनी आतां हो काळखी वाट आसा तो ड्रग्साचेर आसा. सो हाज्या फुडें जें हांव करतलें तें तोच विशय घेवन म्हजो एक व्हडलो फिल्म करपाचें आसा. तातूंत शिक्षण आहा. शिक्षण हें आयुश्यांतलें सगळ्यान व्हड. आनी त्या शिवाय ताजेर एक फिल्म करपाचें म्हणजे व्हडलें तें हे 70 मिनटाचें आसा जाल्यार तें म्हाका फूल फिचर फिल्म करपाचें आसा. मे बी फुडल्या इफ्फीनूय येवं येता. सो सामाजीक विशय आसा की एक लेखिका आशिल्ल्यान तातूंत एक बायल आशिल्ल्यान म्हाका सामाजीक जे प्रश्न आसा ते म्हाका चड त्रासदायक जाता. तुमी तुमच्या फुडील वाटचाली खातीर तुमकां ऑल द बेस्ट आनी तुमी नक्कीच फुडल्या वर्सा तुमचो पिक्चर फूल लेंथ फिचर फिल्म एक घेवन येवचो अशें मागता आनी हांगासर थांबतात. मॅम, तुमकां फुडल्या तुमच्या वाटचाली खातीर ऑल द बेस्ट मॅम. देव बरें करूं तुमकांय बी.